स्वातंत्र्याची 75 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर देशवासियांक जायत्यो शुभेच्छा. खूब खूब शुभेच्छा. फकत हिंदुस्थानाचो दर एक कोनसोच न्हय, जाल्यार संवसारांतल्या दर एका कोनशांत आयज खंयच्या ना खंयच्याय तरी रुपांत भारतीयां वरवीं वा भारता विशीं अपाट मोग दवरप्यां वरवीं संवसारांतल्या दर एका कोनशान आमचो हो तिरंगो अभिमानान हुबता. हांव संवसारभरांत पातळिल्ल्या भारतप्रेमींक, भारतीयांक स्वातंत्र्याच्या ह्या अमृत महोत्सवाची खूब खूब परबीं दिता. आयचो हो दीस इतिहासीक दीस आसा. एक पुण्यवंतपणे, एक नवो मार्ग, एक नवो संकल्प आनी नव्या सामर्थ्या वांगडा पावलां फुडें मारपाचो ही एक शुभ संद. स्वातंत्र्याच्या झुजांत गुलामीचो पुराय काळखंड संघर्शांत सारला. हिंदुस्थानाचो खंयचोय कोनसो असो नाशिल्लो, खंयचोय काळ असो नाशिल्लो जेन्ना देशवासियांनी शेकड्यांनी वर्सां मेरेन गुलामी आड झूज दिवंक ना, जीण ओंपूंक ना, यातना झेलूंक नात, आहुती दिवंक नात. आयज आमी सगळ्या देशवासियां खातीर असल्या महापुरुसांक, दर त्यागीक, दर एका बलिदान दिल्ल्याक नमन करपाचो वेळ आसा. तांचें रीण स्विकारपाचो वेळ आसा आनी तांचें स्मरण करतना तांचीं सपनां जाता तितले बेगीन करपाचो संकल्प घेवपाचोय वेळ आसा. आमी सगळे देशवासी कृतज्ञ आसात पूज्य बापूंचें, नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचें, बाबासाहेब आंबेडकरांचें, वीर सावरकरांचें, जांणी कर्तव्याच्या मार्गार जिवीत ओंपलें. कर्तव्य मार्ग होच तांच्या जिविताचो मार्ग जालो. हो देश कृतज्ञ आसा. मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू, चंद्रशेखर आझाद, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल अशा असंख्य आमच्या क्रांतिवीरांनी इंग्रजांच्या शासनाची बुन्याद हालयली. हे राष्ट्र कृतज्ञ आसा त्या विरांगनांक. राणी लक्ष्मीबाई जावं, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, राणी गायदिन्ल्यू, राणी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलू नाच्चियार. ही भारताची नारी शक्त कितें आसतली? भारताचे नारी शक्तीचो संकल्प कितें आसतलो? भारताची नारी त्याग आनी बलिदानाची कितें पराकाष्ठा करूंक शकता? अशा असंख्य विरांगनांचें स्मरण करून दर एक हिंदुस्तानी अभिमानान भरता. स्वातंत्र्याचें झूज झुजपी आनी स्वातंत्र्या उपरांत देश घडोवपी लेगीत डॉक्टर राजेंद्र प्रसादजी आसूं, नेहरूजी आसूं, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, लाल बहादूर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, असंख्य महापुरुसांक आयज नमन करपाचो वेळ आसा. जेन्ना आमी स्वातंत्र्य झुजाची चर्चा करतात, आमी त्या जंगलांनी जिवोवपी आमच्या आदिवासी समाजाचो गौरव करप विसरूंक शकनात. भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानो, अल्लुरू सीताराम राजू, गोविंद गुरू असंख्य नांवां आसात जांणी स्वातंत्र्याच्या झुजाचो आवाज जावन पयशिल्ल्या रानांनी लेगीत म्हज्या आदिवासी भावा भयणां मदीं, आवयां मदीं, युवकां मदीं आवय भुंये खातीर जिवोवपाची, मरपाची प्रेरणा जागयली. ह्या देशाचें हें सौभाग्य. तें म्हळ्यार स्वातंत्र्याच्या झुजाची कांय रुपां आशिल्लीं आनी तातूंतलें एक रूप हेंवूय आशिल्लें जातूंत नारायण गुरू जावं, स्वामी विवेकानंद आसूं, महर्षी अरविंद आसूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर आसूं, अशें जायते महापुरूस हिंदुस्थानाच्या दर एका कोनशांत, दर एका काळांत भारताचे चेतनेक जागयत रावले, भारताक चैतन्यवंत करीत रावले. अमृत महोत्सवाच्या काळांत देशांत पुराय एक वर्सभर आमी पळयतात. 2021 दांडी यात्रेसावन सुरवात जाल्ली. स्मृती दीस मनयत. हिंदुस्थानाच्या दर एका जिल्ल्यांत, दर एका कोनशांत देशवासियांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे लाखांनी कार्यावळी केल्यो. एकदल्या इतिहासांत इतलो विशाल, व्यापक, लांब एकाच हेताचो उत्सव मनयलो ही एकांतली पयलीच घडणूक आसतली. आनी हिंदुस्थानाच्या दर एका कोनशांत
त्या सगळ्या महापुरुषांचो उगडास काडपाचो यत्न केलो, जाका कसल्याय तरी कारणाक लागून इतिहासांत सुवात मेळ्ळी वा तांकां विसरायेचेर घाल्लें. आयज देशान सोदीत दर एका कोनशांत अशा विरांक, महापुरुषांक, त्यागींक, बलिदान दिल्ल्यांक, सत्याग्रह्यांक याद केलें, नमन केलें. अमृत महोत्सवाच्या काळांत ह्या सगळ्या महापुरुषांक नमन करपाचो वेळ आशिल्लो. काल 14 ऑगस्टाक भारतान विभाजन विभिषिका यादस्तीक दीस लेगीत व्हडा जड मनान काळजाचे खोल घावे याद करीत त्या कोटी कोटी लोकांनी खूब कितें सहन केल्लें, तिरंग्याच्या माना खातीर सहन केल्लें, आवय भुंयेच्या मातयेच्या मोगा खातीर सहन केल्लें आनी धीर सोडूंक नाशिल्लो. भारता विशींच्या प्रेमान जीन सुरवात करपाचो तांचो संकल्प नमन करीसारको आसा, प्रेरणा मेळोवपा सारको आसा. आयज जेन्ना आमी स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयतात तेन्ना फाटल्या 75 वर्सांत देशा खातीर जगपी, मरपी, देशाची राखण करपी, देशाचे संकल्प पुराय करपी, मागीर ते सेनेचे जवान आसूं, पुलीस कर्मी आसूं, शासनांत बशिल्ले ब्युरोक्रॅट्स आसूं, जनप्रतिनिधी आसूं, थळाव्यो स्वराज संस्थांचे शासक प्रशासक आसूं, राज्यांचे शासक प्रशासक आसूं, केंद्राचे शासक प्रशासक आसूं, 75 वर्सांत ह्या सगळ्यांचे योगदानाचें लेगीत स्मरण करपाचो वेळ आसा. आनी देशाच्या कोटी कोटी नागरिकांक लेगीत जाणीं 75 वर्सांत जायते तरेच्यो कठिणायां मदीं लेगीत देशाक फुडें व्हरपा खातीर आपणाच्यान जें जावं येता तें करपाचो यत्न केला. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 75 वर्सांची आमची ही यात्रा जायत्या चडट्या देंवत्यांनी भरल्या, सुख दुख्खाची सावळी वयर पातळिल्ली आनी हाचे मदीं लेगीत आमच्या देशवासियांनी उपलब्धी मेळयल्यात, पुरुषार्थ केला, हार मानूंक ना, संकल्प धुसर जावंक दिले नात. आनी देखून आनी हेंवूय सत्य आसा तें म्हळ्यार शेकड्यांनी वर्साच्या गुलामीच्या काळखंडान भारताच्या मनाक, भारताच्या मनशांक, तांच्या भावनांक खोल घाय घाल्ले, खोल दुखापती केल्ल्यो. पूण ताचे भितर एक जिद्दूय आशिल्ली, एक जिजीविशाय आशिल्ली, एक हावेसूय आशिल्लो, एक जोशूय आशिल्लो. आनी ताका लागून उणेपणाच्या मदेकांत लेगीत, उपहासाच्या मदीं लेगीत आनी जेन्ना स्वातंत्र्याचें झूज निमाण्या पावण्यांत आशिल्लें तेन्ना देशाक भिवपा खातीर, निराश करपा खातीर, हताश करपा खातीर सगळे उपाय केल्ले. जर स्वातंत्र्य आयलें, इंग्लीश गेलें जाल्यार देश तुट्टलो, फाफसतलो, लोक एकामेकां मदीं झोडून मरतले, कितेंच वाचचें ना. काळखाच्या युगांत भारत वतलो, कोणाक खबर कसलें कसलें दुबाव उक्तायल्ले. पूण तांकां खबर नाशिल्लें ही हिंदुस्तानाची माती आसा. हे मातयेंत तें सामर्थ्य आसा जें शासकांच्याय पेल्या सामर्थ्याचो एक अंतरप्रभाव घेवन जियेता, संकिनी मेरेन जियेता. आनी ताचोच परिणाम म्हळ्यार आमी कितें कांय सोंसलें ना. केन्ना अन्नाचें संकश्ट सोंसलें, केन्ना झुजाचें शिकार जालें. आकांतवादान पावला पावलार आव्हानां तयार केलीं, निर्दोश नागरिकांक मर्ण कट्यार देंवयलें, छद्मी झूज चलत रावले, सैमीक विपदा येत रावल्यो. यश, अपेस, आस्त, निर्शेवणी, कोणाक खबर कितली पेणी आयली. पूण ह्या पेण्या मदीं लेगीत भारत फुडें सरत रावलो. भारताची विविधताय जी हेरांक भारता खातीर वजें अशें दिसताली, ती भारताची विविधताय भारताची मोलादीक शक्त आसा. शक्तीचें एक अतूट अशें प्रमाण आसा. संवसाराक खबर नाशिल्लें भारता लागीं एक इनहरंट सामर्थ्य आसा, एक संस्कार सरिता आसा, एक मन माथें आसा, विचारांचें बंधन आसा. आनी ती भारताच्या लोकशायेची जननी आवय आसा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी आसा. आनी जांच्या काळजांत लोकशाय आसता ते जेन्ना संकल्प करून फुडें सरतात, तें सामर्थ्य संवसारांतल्या व्हड व्हडल्या सल्तनतां खातीर लेगीत संकटाचो काळ घेवन येता. ही
मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही लोकशायेची जननी आमच्या भारतान सिद्ध करून दाखयलां तें म्हळ्यार आमचे लागीं एक मोलादीक सामर्थ्य आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हिमालयाची देंगडां जावं दर एका कोनशांत महात्मा गांधींचें जें सपन आशिल्लें, निमाण्या मनशाची लेगीत चिंता करपाचें, महात्मा गांधीजींची जो तांचो हावेस आशिल्लो, निमाण्या सोपणार बशिल्ल्या व्यक्तीक लेगीत सामर्थ्यवान करपाचो, हांवें स्वताक ते खातीर समर्पीत केलां. आनी त्या 8 वर्सांचो परिणाम आनी स्वातंत्र्याच्या इतल्या दशकांचो अणभव आयज 75 वर्सां उपरांत जेन्ना अमृत काळांत आमी पावल दवरतात, अमृत काळाची ही पयली फांतोड आसा जेन्ना हांव एक अशें सामर्थ्य पळयतां आनी जाका लागून अभिमानान भरून वता. देशवासियांनो, हांव आयज देशाचें सगळ्यांत व्हडलें सौभाग्य पळयतां तें म्हळ्यार भारताचें लोकमन हावेसाचें लोकमन आसा. एस्पिरेशनल सोसायटी खंयच्याय देशाचें भोव व्हडलें धन आसता आनी आमकां अभिमान आसा. आयज हिंदुस्तानाच्या दर एका कोनशांत, दर एका समाजाच्या दर एका वर्गांत, दर एका पंगडांत हावेस भरतेर आसा. देशाचो दर एक नागरीक गजाली बदलूंक सोदता, बदलिल्ल्यो पळोवंक सोदता, पूण वाट पळोवंक तयार ना. स्वताच्या दोळ्या मुखार पळोवंक सोदता, लागणुके कडेन जोडून करूंक सोदता. ताका गती जाय, प्रगती जाय. 75 वर्सां सजयल्लीं सगळीं सपनां आपणाल्या दोळ्या मुखार पुराय करूंक आशेता, उत्साही आसा, उतावळूय आसा. कांय लोकांचेर हाका लागून संकश्ट येवंक शकता, कारण जेन्ना एस्पिरेशनल सोसायटी आसता तेन्ना सरकारांकूय बी तरसादीचे धारेचेर चलचें पडटा. सरकारांकूय काळा वांगडा धांवचें पडटा. आनी म्हाका विश्वास आसा, मागीर तें केंद्र सरकार आसूं, राज्य सरकार आसूं, थळाव्यो स्वराज्य संस्था आसूं, कसलेय तरेची शासन वेवस्था आसूं, दर एकल्याक ह्या एस्पिरेशनल सोसायटीक अड्रेस करची पडटली. तांचे हावेसा खातीर आमी चड वाट पळोवंक शकनात. आमचे हे एस्पिरेशनल सोसायटीन लांब काळा खातीर वाट पळयल्या, पूण आतां ती आपणाले येवपी पिळगेक वाट पळयत जिवंक असहाय्य करूंक तयार ना. आनी हे खातीर अमृत काळाची पयली फांतोड आमकां ते एस्पिरेशनल सोसायटीचे हावेस पुराय करूंक खूब व्हड भांगराळी संद घेवन आयल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आनीक एके शक्तीचो आमी अणभव घेतला, आनी ती म्हळ्यार भारतांत सामुहीक चेतना परती जागी जाल्या. एके सामुहीक चेतनेचें पुनर्जागरण स्वातंत्र्याच्या इतल्या संघर्शांत जें अमृत आशिल्लें तें सांबाळलां, संकलीत जालां, संकल्पांत रुपांतरीत जालां. पुरुशार्थाची पराकाष्ठा ताका जुळ्ळ्या आनी सिद्धीचो मार्ग नदरेक येता. ही चेतना, म्हाका दिसता, चेतनेचें हें पुनर्जागरण आमचें सगळ्यांत व्हडलें धन आसा. आनी हें पुनर्जागरण पळयात, 10 ऑगस्ट मेरेन लोकांक एखादलें खबर लेगीत नासतलें देशा भितर कसलें बळ आसा ती. पूण फाटल्या 3 दिसां सावन जे तरेन तिरंगो बावटो घेवन, तिरंगो यात्रांक घेवन देश जसो फुडें सरला, व्हडल्या सोशल सायन्साचे एक्सपर्ट्स लेगीत एखादली कल्पना करूंक शकनात. म्हजे भितर, म्हज्या देशा भितर कितलें व्हड सामर्थ्य आसा एका तिरंग्या बावट्यान दाखोवन दिलां. हो पुनर्चेतना, पुनर्जागरणाचो खीण आसा. हें लोक समजूंक पावूंक नात. जेन्ना देश जनता कर्फ्यू खातीर हिंदुस्तानाचो दर एक कोनच्या भायर सरता तेन्ना ते चेतनाची अनुभूती येता. जेन्ना देश ताळी वाजोवन कोरोना वॉरियर्सांक वांगडा भुजाक भूज लावन उबो जाता तेन्ना चेतनेची अनुभूती जाता. जेन्ना दिवो पेटोवन कोरोना वॉरियर्सांक शुभेच्छा दिवंक देश भायर सरता तेन्ना ते चेतनेची अनुभूती येता. संवसार कोरोनाच्या काळांत वॅक्सिन घेवप वा ना, वॅक्सिन कामाचें आसा वा ना, ह्या घुस्पटांत जियेतालो. त्या काळांत म्हज्या देशाचे गांवचे गरीब लेगीत 200 करोड डोस घेवन संवसाराक अजापीत करपाचें काम करून दाखयताले.
हीच चेतना, हेच सामर्थ्य, ह्या सामर्थ्यान आयज देशाक नवी ताकद दिल्या. म्हज्या मोगाळ भावा भयणींनो, ह्या एका म्हत्वाच्या सामर्थ्याक हांव पळयतां. जशी एस्पिरेशनल सोसायटी, जशें पुनर्जागरण, तशेंच स्वातंत्र्याच्या इतल्या दशकां उपरांत पुराय संवसाराचो भारता वटेन पळोवपाची नदर बदल्ल्या. संवसार भारता वटेन अभिमानान पळयता, अपेक्षेन पळयता. समस्यांचो सुटावो भारताचे धर्तरेर संवसार सोदूंक लागला. इश्टानो, संवसारांतलो हो बदल, संवसाराचे विचारसरणेंत हें परिवर्तन 75 वर्सांचे आमचे अणभव यात्रेचो परिणाम आसा. आमी जे तरेन संकल्प घेवन चल्ल्यात, संवसार तें पळयता आनी निमाणें संवसार लेगीत उमेदीक घेवन जियेता. उमेदी पुराय करपाचें बळगें खंय आसा तें ताका दिसूंक लागला. हांव हाका स्त्री शक्तीच्या रुपांत पळयता. 3 सामर्थ्यांची रुपां पळयता. आनी ही त्रिशक्त आसा एस्पिरेशनाची, पुनर्जागरणाची आनी संवसाराच्या उमेदींची. आनी ही पुराय करपा खातीर आमकां खबर आसा इश्टानो, आयज संवसारांत एक विश्वास जागोवपा खातीर म्हज्या देशवासियांची खूब व्हड भुमिका आसा. 130 करोड देशवासियांनी कांय दशकांच्या अणभवा उपरांत स्थिर सरकाराचें महत्व कितें आसता, राजनितीक स्थिरतायेचें महत्व कितें आसता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी संवसारांत कसले तरेचें बळगें दाखोवंक शकता तें दाखोवन दिलां. निती मदीं कसलें सामर्थ्य आसता, त्या नितींचेर संवसाराचो कसो भरोसो जाता हें भारतान दाखयलां. आनी संवसारूय हें समजता. आनी आतां जेन्ना राजनितीक स्थिरताय आसा, निती मदीं गतीशीलताय आसा, निर्णयांनी गती आसा, सर्व व्यापकताय आसा, सर्व समाज विश्वसताय आसा, जाल्यार विकासा खातीर कोणूय भागीदार जाता. आमी सबका साथ सबका विकासाचो मंत्र घेवन फुडें सरिल्ले. पूण पळयता पळयता देशवासियांनी सगळ्यांचो विश्वास आनी सगळ्यांच्या यत्नांनी तातूंत आनिकूय रंग भरलो. आनी देखून आमी पळयलां, आमचे सामुहीक शक्तीक, आमच्या सामुहीक सामर्थ्याक आमी पळयलां. स्वातंत्र्याचो हो अमृत महोत्सव जे तरेन मनयलो, जे तरेन आयज दर एका जिल्ल्यांत 75 अमृत सरोवर करपाचें अभियान चलता, गांव गांवचे लोक जुडटात, सेवा काम करतात, आपणाल्या प्रयत्नांनी आपणाल्या गांवांत उदक राखणे खातीर व्हडलें अभियान चलयतात. आनी देखून भावा भयणीनो, मागीर तें नितळसाणेचें अभियान जावं वा गरिबांच्या कल्याणाचें काम जावं, देश आयज पुराय शक्तीन फुडें सरता. पूण भावा भयणीनो, आमी स्वातंत्र्याच्या अमृत काळांत आमचे 75 वर्सांचे यात्रेचें गुणगानूच करीत रावले, आपणाली फाट थापटीत रावले, जाल्यार आमची सपनां खंयूय पयस वतलीं. आनी हे खातीर 75 वर्सांचो काळखंड कितलोय बरो आसलो, कितल्याय संकश्टांचो आसलो, कितल्याय आव्हानांचो आसलो, कितलींच सपनां अपूर्ण दिसतात जावं, ताचे भायर लेगीत आयज जेन्ना आमी अमृत काळांत भितर सरतात, फुडलीं 25 वर्सां आमच्या देशा खातीर भोवच म्हत्वाची आसात. आनी हे खातीर जेन्ना हांव आयज म्हजे मुखार लाल किल्ल्या वयल्यान 130 करोड देशवासियांच्या सामर्थ्याचें स्मरण करता, तांची सपनां पळयता, तांच्या संकल्पांची अनुभूती घेता, तेन्ना वांगड्यानो, म्हाका दिसता येवपी 25 वर्सां खातीर आमी त्या पंचप्राणांचेर आमची शक्त केंद्रीत करची पडटली, आमचे संकल्प केंद्रीत करचे पडटले, आमचें सामर्थ्य केंद्रीत करचें पडटलें. आनी आमी ते पंचप्रण घेवन 2047 जेन्ना स्वातंत्र्याची 100 वर्सां जातलीं, स्वातंत्र्याच्या मोग्यांची सगळीं सपनां पुराय करपाची जापसालदारकी घेवन चलचें पडटलें. जेन्ना हांव पंचप्रणांची गजाल करता, तर पयलो प्रण देश आतां व्हडले संकल्प घेवनूच चलतलो. खूब व्हडले संकल्प घेवन चलचें पडटलें. आनी तो व्हडलो संकल्प आसा विकसीत भारत. आतां ताचे परस कितेंच उणें जावंक जायना. व्हडलो संकल्प. दुसरो प्रण म्हळ्यार खंयच्याय कोनशांत आमच्या मना भितर, आमच्या संवया भितर गुलामीचो एकूय अंश जर आतांय आसा, जाल्यार ताका खंयचेय परिस्थितींत वाचूंक दिवंक फावना. आतां 100% शेकड्यांनी वर्साची गुलामीन जंय आमकां जखडून दवरल्यात, आमकां आमचे मनोभाव बांदून दवरल्यात,
आमचे विचारसरणेंत विकृती निर्माण करून दवरल्यात. आमकां गुलामीची ल्हानांतली ल्हान वस्त खंयूय दिश्टी पडटा, आमचे भितर दिसता, आमच्या भोंवतणी दिसता. आमी तिचे पसून मुक्ती मेळोवची पडटली. ही आमची दुसरी प्रणशक्त आसा. तिसरी प्रणशक्त म्हळ्यार आमकां आमच्या दायजाचो अभिमान दिसूंक जाय. कारण हेंच दायज आसा जाणें केन्ना भारताक भांगराळो काळ दिल्लो, आनी हेंच दायज आसा जाका काळाक अनुकूल परिवर्तन करपाची संवय आसा. हेंच दायज आसा जें काळा भायरें सोडून दिता, नित्य नूतन आसा तें स्विकारता. आनी हे खातीर ह्या दायजा विशीं आमकां अभिमान आसूंक जाय. चवथो प्रण तोय तितलोच म्हत्वाचो आसा आनी तो म्हळ्यार एकवट. 130 करोड देशवासियां मदीं एकवट. कोण आपलो न्हय, कोण पोरको न्हय. एकवटाची ताकद. एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या सपनां खातीर आमचो चवथो प्रण आसा. आनी पांचवो प्रण आसा नागरिकांचें कर्तव्य. नागरिकांचें कर्तव्य जातूंतल्यान प्रधानमंत्री भायर आसना, मुख्यमंत्री भायर आसना, तोय एक नागरीक. नागरिकांचें कर्तव्य ही आमची येवपी 25 वर्सांची सपनां पुराय करपा खातीर एक भोव व्हडली प्रणशक्त आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना सपनां व्हड आसतात, जेन्ना संकल्प व्हडले आसतात, तेन्ना पुरुशार्थय खूब व्हड आसता, शक्ती खूब व्हडा प्रमाणांत जुडटा. आतां कोणूय कल्पना करूंक शकता त्या 40-42च्या काळखंडाची? ती याद करात. देश उठून उबो राविल्लो. कोणें हातांत सान्न घेतिल्ली, कोणें दांडो घेतिल्लो, कोणें सत्याग्रहाचो मार्ग वेचिल्लो, कोणें संघर्शाचो मार्ग वेचिल्लो. पूण संकल्प व्हडलो आशिल्लो. स्वातंत्र्य आनी बळगे पळयात, व्हडलो संकल्प आशिल्लो. म्हणटकीच स्वातंत्र्य घेतलेंच, आमी स्वतंत्र जालें. जर संकल्प ल्हान आशिल्लो, मर्यादीत आशिल्लो, जाल्यार एखादलो आयजूय संघर्श करपाचे दीस चलतले आशिल्ले. पूण संकल्प व्हड आशिल्लो देखून आमी हातासलोय बी. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां जेन्ना अमृत काळाची पयली फांतोड आसा, तेन्ना आमी ह्या 25 वर्सां विकसीत भारत घडोवंकूच जाय. आपणाल्या दोळ्या मुखार आनी 20, 22, 25 वर्सांचे म्हजे तरणाटे म्हज्या मुखार आसात. म्हज्या देशाचे नवजवान जेन्ना देशाच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां मनयतले, तेन्ना तुमी 50-55 वर्सांचे जाल्ले आसतले. म्हळ्यार तुमच्या जिविताचो भांगराळो काळ. तुमच्या पिरायेची ही 25-30 वर्सां भारताची सपनां पुराय करपाचो काळ. तुमी संकल्प घेवन म्हजे वांगडा भायर सरात वांगड्यानो. तिरंगी बावट्याचो सोपूत घेवन भायर सरात. आमी सगळे पुराय ताकतीन कामाक लागुया. महासंकल्प. म्हजो देश विकसीत देश जातलो, डेव्हलप्ड कंट्री जातलो. विकासाच्या दर एका पॅरामिटराक आमी मनीस केंद्रीत वेवस्थेक विकसीत करतले. मनीस हें आमचें केंद्र आसतलें. आमच्या केंद्रान मनशाच्यो आशा आकांक्षा आसतल्यो. आमकां खबर आसा, भारत जेन्ना व्हडले संकल्प करता तेन्ना तो तें करून दाखयता. जेन्ना हांवें म्हज्या पयल्या भाशणांत नितळसाणेची गजाल सांगिल्ली, देश फुडें सरिल्लो. जाका जंय शक्य जालें नितळसाणे वटेन फुडें सरलो आनी हळशिके विशीं दुस्वासाचो एक सभाव घडत गेलो. होच तो देश जाणें हें करून दाखयलें आनी करीतूय आसा, फुडेंय करतलो. होच तो देश जाणें वॅक्सिनेशन जेन्ना संवसार दुबावांत आशिल्लो 200 करोडाची मोख पार केल्या, वेळेचे मर्यादेंत केल्या, पोन्ने सगळे रेकॉर्ड मोडून केल्यात. हो देश करूंक शकता. आमी थारायिल्लें. खाडी देशांच्या तेलाचेर आमी गुजरण करतात तेन्ना झाडाच्या तेलाचेर कशें फुडें सरचें? 10% इथेनॉल ब्लेंडिंगाचें सपन व्हड दिसतालें. पोन्नो इतिहास सांगतालो हें शक्य ना. पूण वेळ मर्यादे पयलींच 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करून देशान हें सपन पुराय केलां. भावा भयणीनो, 2.5 कोटी लोकांक इतल्या उण्या वेळांत विजेचें कनेक्शन पावोवप ल्हान काम नाशिल्लें. देशान करून दाखयलें. लाखांनी घराब्यांच्या घरांत नळांतल्यान उदक पावोवपाचें काम आयज देश नेटान करता. उक्त्यार शौचा पासून मुक्ती भारतांत आयज हें शक्य जालां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अणभव सांगता, एक फावट आमी सगळे संकल्प घेवन भायर सरले
जाल्यार आमी थारायिल्ल्यो मोखी हातासूंक शकतात. रिन्युवेबल एनर्जीची मोख आसूं, देशांत नवीं मेडिकल कॉलेजां बांदपाचो हेत आसूं, डॉक्टरांची तयारी करपाची आसूं, दर एका क्षेत्रांत पयलीं परस गती खूब वाडल्या आनी देखून हांव म्हणटा, येवपी 25 वर्सां व्हडल्या संकल्पाची आसची. होच आमचो प्रण आसूंक जाय. दुसरी गजाल हांवें सांगल्या ते प्रणशक्तीची हांवें चर्चा केल्या, ती म्हळ्यार गुलामीची मानसिकताय. देशाची विचारसरणी पळयात भावांनो, केन्ना मेरेन संवसार आमकां सर्टिफिकेट वाटीत रावतलो? आमीच आमचे मानक घडोवचे नात? 130 करोडांचो देश आपणाली मानकां पुराय करपा खातीर पुरुशार्थ करूंक शकना? आमी खंयचेय परिस्थितींत दुसऱ्यां वरी दिसपाचें यत्न करपाची गरज ना. आमी जशे आसात तशें पूर्ण सामर्थ्यान उबे रावतले. होच आमचो मिजाज आसूंक जाय. आमकां गुलामी पासून मुक्ती जाय. आमच्या मना भितर पयस पयस साता समुद्राच्या पोंदाक लेगीत गुलामीचें तत्व वाचून उरूंक फावना वांगड्यानो. आनी हांव आशेन पळयतां, जे तरेन नवी राष्ट्रीय शिक्षण निती घडयल्या, ज्या मंथना वांगडा घडल्या, कोटी कोटी लोकांच्या विचार प्रवाहांक संकलीत करून घडल्या आनी भारताचे धर्तरेचेर जमिनी लागीं जोडिल्ली शिक्षण निती घडल्या. कणकण आमचे जमिनीचे मेळ्यात. आमी जो कुशळटायेचेर भर दिला, हें एक अशें सामर्थ्य जें आमकां गुलामी पासून मुक्तीचें बळगें दितली. हांवें पळयलां, केन्ना केन्ना आमचें टॅलंट भाशेच्या बंधनांत बंदी जाता. हो गुलामीचे मानसिकतायेचो परिणाम. आमकां आमच्या देशाच्या दर एक भाशेविशीं अभिमान दिसूंक जाय. आमकां भास येवं ना येवं नाका, पूण म्हज्या देशाची भाशा आसा, म्हज्या पुर्वजांनी संवसाराक दिल्ली ही भास आसा, आमकां अभिमान दिसूंक जाय. म्हज्या वांगड्यानो, आयज डिजिटल इंडियाचें रूप आमी पळयतात, स्टार्टअप पळयतात. खंयचे लोक हे? हो तो टॅलंट जो टियर 2, टियर 3 सिटींत खंयच्याय गांवच्या गरीब घराव्यांत वशिल्ले हे लोक. हे आमचे तरणाटे जे आयज नवे नवे सोदा वांगडा संवसारा मुखार येतात. गुलामीची मानसिकतायेक आमी तिलांजली दिवची पडटली. आमच्या सामर्थ्याचेर भरोसो दवरचो पडटलो. आनीक एक गजाल हांवें सांगल्या. तिसरी म्हजी प्रणशक्तीची गजाल आसा ती आमच्या दायजाचेर. ताचेर आमकां अभिमान दिसूंक जाय. जेन्ना आमी आमचे जमिनी लागीं झुडटले तेन्ना तर ऊंच उठटलेच, आनी जेन्ना आमी ऊंच उठटले तेन्ना आमी संवसाराकूय समाधान दिवंक पावतले. आमी पळयलां, जेन्ना आमी आमच्या गजालींचेर अभिमान दाखयतात, आयज संवसार होलिस्टीक हेल्थ कॅराची चर्चा करता. पूण जेन्ना होलिस्टीक हेल्थ कॅराचेर चर्चा करता तेन्ना ताची नदर भारताच्या योगाचेर वता, भारताच्या आयुर्वेदाचेर वता, भारताच्या होलिस्टीक लायफस्टायलीचेर वता. हें आमचें दायज आसा जें आमी संवसाराक दितात. संवसार आयज ताचे विशीं प्रभावीत जाता. आतां आमचें बळगें पळयात. आमी ते लोक जे सैमा वांगडा जिवंक जाणात, सैमाचेर प्रेम करूंक जाणात. आयज संवसार पर्यावरणाचे जे समस्ये लागीं झुजता, आमचे लागीं तें दायज आसा. ग्लोबल वॉर्मिंगेच्या समस्यांच्या सुटाव्यांचो मार्ग आमचे लागीं आसात. आमच्या पुर्वजांनी तो दिला. जेन्ना आमी लायफस्टायलीची गजाल करतात, एनवायरमेंट फ्रेंडली लायफस्टायलीची गजाल करतात, आमी लायफ मिशनाची गजाल करतात, तेन्ना संवसाराचें लक्ष आकर्शीत करतात. आमचे लागीं हें बळगें आसा. आमचें व्हडलें धान्य, मोटें धान्य म्हळ्यार मिलेट. आमचे लागीं ती घराघराची वस्त. हें आमचें दायज. आमच्या ल्हान शेतकारांच्या कश्टान ल्हान ल्हान जमिनीचें कुडक्यांनी फुलपी आमचें धान्य. आयज संवसार आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार मिलेट इयर मनोवंक फुडें सरता. म्हळ्यार आमचें दायज आयज संवसार फुडें काडटा. आमी ताचे विशीं आमकां अभिमान बाळगूंक शिकूंक जाय. आमचे लागीं संवसाराक दिवपाक खूब कितें आसा. आमचे फॅमिली व्हॅल्यूज. संवसाराच्या सामाजीक तणावाची जेन्ना चर्चा जाता, व्यक्तिगत तणावाची चर्चा जाता, तेन्ना लोकांक योग दिसता. सामुहीक तणावाची गजाल जाता तेन्ना भारताची कुटुंबीक वेवस्था दिसता. जोड कुटुंबाचो एक पुंजलो. वर्सां संख्येनी आमच्या आवय भयणीच्या त्याग बलिदानाक लागून कुटुंब नांवाची जी वेवस्था विकसीत जाली,
तें आमचें दायज आसा. ह्या दायजाचो आमी अभिमान कसो बाळगुचो? आमी ते लोक जे जिवांतूय शिव पळयतात. आमी ते लोक जे नरांत नारायण पळयतात. आमी ते लोक जे नारीक नारायणी म्हणटात. आमी ते लोक जे रोप्यांतूय परमात्म्याक पळयतात. आमी ते लोक जे न्हंयेक आवय मानतात. आमी ते लोक जे दर शेकऱ्यांत शंकर पळयतात. हें आमचें सामर्थ्य. दर न्हंयेंत आवयचें रूप पळयतात. पर्यावरणाची इतली व्यापकता, विशालता हो आमचो गौरव जेन्ना संवसारा मुखार स्वता अभिमान करतले तेन्ना संवसारूय करतलो. भावा भयणीनो, आमी ते लोक आसात जाणी संवसाराक वसुधैव कुटुंबकमचो मंत्र दिला. आमी ते लोक आसात जे संवसाराक सांगतात, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती. आयज जे होलियर देन दावचें संकश्ट चलता, तुजे परस हांव व्हड, हें जें तणावाचें कारण जालां, संवसारांत एकम सद विप्रा बहुधा वदंतीचें गिन्यान दिवपी दायज आमचे लागीं आसा, जें सांगता सत्य एक आसा. जाणटे ते वेगवेगळे तरेन सांगतात. हो आमचो गौरव. आमी लोक आसात जे सांगतात यत पिंडे तत ब्रह्मांडे. कितलो व्हडलो विचार. जें ब्रह्मांडांत आसा तें दर एका जीवमात्रांत आसा. यत पिंडे तत ब्रह्मांडे हें सांगपी लोक आमी. आमी ते लोक जाणी संवसाराचें कल्याण पळयलां. आमी जग कल्याणा कडल्यान जन कल्याणाचे वाट सुरू आसात. जन कल्याणाच्यान जग कल्याणाच्या मार्गार चलपी आमी लोक जेन्ना संवसाराचें बरें चिंततात तेन्ना म्हणटात, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः. सगळ्यांच्या सुखाची गजाल, सगळ्यांच्या आरोग्याची गजाल करप हेंच आमचें दायज आसा. आनी हे खातीर आमी व्हडा झेतान आमच्या ह्या दायजाचो अभिमान दिसूंक शिकूंक जाय. ही आमची प्रणशक्ती जी आमकां 25 वर्सांची सपनां पुराय करूंक गरजेची आसा. तेच तरेन म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आनीक एक म्हत्वाचो विशय, एकवट, एकताय. इतल्या व्हडल्या देशाची विविधताय आमी सेलेब्रेट करूंक जाय. इतले पंथ, परंपरा ह्यो आमच्यो आन बान शान. कोणूच उणाक न्हय, कोणूच उंच न्हय, सगळे बराबरचे. कोणूच म्हजो न्हय, कोणूय पोरको न्हय, सगळे म्हजे. हो भाव एकवटा खातीर खूब गरजेचो आसा. घरांतूय एकवट्याची बुनियाद तेन्नाच घालूं येता जेन्ना चलो चली एक समान आसतलीं. जर पूत धूव एक समान नासतले तेन्ना एकवटाचो मंत्र आमी गुंथूंक शकचे नात. जेंडर इक्वालिटी आमच्या एकवटांतली पयली अट आसा. जेन्ना आमी एकवटाची गजाल करतात, जर आमचे लागीं एक पॅरामिटर आसचो, एक मानदंड आसचो, ज्या मानदंडाक आमी म्हणूं येता इंडिया फर्स्ट. हांव जें कितेंय करतां, जें कितेंय येवजितां, जें कितेंय उलयतां तें इंडिया फर्स्टाच्या अनुकूल आसा. एकवटाचो मार्ग उक्तो जातलो इश्टा. आमकां एकवटान बांदपाचो तो मंत्र आसा, आमी तो धरूंक जाय. म्हाका पुराय विश्वास आसा आमी समाजा मदीं उंच नीच हे भेदभावा पसून, म्हजें तुजें भेदभावा पसून आमी सगळ्यांचे पुजारी जावचे. श्रम एव जयते म्हणटना आमी श्रमिकांचो मान करप हो आमचो सभाव जावपाक जाय. पूण भावा भयणीनो, हांव लाल किल्ल्या वयल्यान म्हजी एक पिडा सांगूंक सोदतां. हें दुख्ख हांवें सांगले बगर रावंक शकना. म्हाका खबर आसा एकादलो हो लाल किल्ल्या वयलो विशय जावंक शकना, पूण म्हजे भितर आशिल्ली पिडा हांव खंय सांगतलों. देशवासियां मुखार सांगचो ना जाल्यार खंय सांगतलों. आनी ती म्हळ्यार कसल्याय तरी कारणाक लागून आमचे भितर एक विकृती आयल्या. आमचे बोल चालींत, आमच्या वेव्हारांत, आमच्या कांय शब्दांनी आमी अस्तुरेचो अपमान करतात. कितें आमी सभावान, संस्कारान, दिसपटे जिणेंत अस्तुरेक अपमानीत करपाचे गजाली पसून मुक्तीचो संकल्प घेवंक शकतात? अस्तुरेचो गौरव राष्ट्राची सपनां पुराय करूंक एक भोव व्हड पुंजलो जावचेलो आसा. हांव हें सामर्थ्य पळयतां आनी देखून हांव हे गजालीचो आग्रो करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो,
हांव पांचवे प्रणशक्तीची गजाल करता आनी ती पांचवी प्रणशक्त आसा नागरिकांचें कर्तव्य. संवसारांत ज्या ज्या देशांनी प्रगती केल्या, ज्या ज्या देशांनी कितेंय अचीव केलां, व्यक्तिगत जिवितांत लेगीत जाणीं अचीव केलां, कांय गजाली वयर सरून मुखार येतात. एक अनुशासीत जीण आनी दुसरी कर्तव्या विशीं समर्पण. व्यक्तीचे जिणेंतलें यश आसूं, समाजाचें आसूं, कुटुंबाचें आसूं, राष्ट्राचें आसूं, हो मुळावो मार्ग, ही मुळावी प्रणशक्त. आनी देखून आमी कर्तव्यांचेर भर दिवंकूच जाय. 24 वरां वीज पावोवपाचो प्रयत्न करप हें शासनाचें काम, पूण हें नागरिकांचें कर्तव्य. तें म्हळ्यार जितली चड युनीट वीज वाचूं येता वाचोवची. दर एका शेतांत उदक पावोवप ही सरकाराची जापसालदारकी. सरकाराचो यत्न आसा, पूण पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उदक वाचयत फुडें सरप, हो आवाज म्हज्या दर एका शेतांतल्यान येवंक जाय. कॅमिकल मुक्त शेती, ऑर्गॅनिक फार्मींग, सैमीक शेती हें आमचें कर्तव्य आसा. वांगड्यानो, पुलीस जावं वा लोक जावं, शासक जावं वा प्रशासक जावं, ह्या नागरीक कर्तव्या पासून कोणूच अस्पर्शी जावंक शकना. जर कोणूय नागरिकाची कर्तव्यांक पाळो दितलो जाल्यार म्हाका विश्वास आसा आमी इत्सीत मोख सादूंक वेळ पयलींच ही सिद्धी मेळोवंक शकतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज महर्षी अरबिंदो हांची जयंती आसा. हांव त्या महापुरुषाच्या चरणांत नमन करतां. पूण आमी त्या महापुरुषाक याद करूंक जाय जाणी म्हणिल्लें, स्वदेशी कडल्यान स्वराज, स्वराजा कडल्यान सुराज हो तांचो मंत्र. आमी सगळ्यांनी येवजूंक जाय. आमी केन्ना मेरेन संवसाराच्या हेर लोकांचेर निंबून रावतले? आमच्या देशाची अन्नाची गरज आसूं आमी ती आउटसोर्स करूंक शकतात. जेन्ना देशान थारायलें आमचें पोट आमी स्वता भरतले, देशान तें करून दाखयलें काय ना? एक फावट संकल्प घेतल्यार तें जाताच. आनी देखून आत्मनिर्भर भारत ही दर एका नागरिकाची, दर एका सरकाराची लागणूक जाता. आत्मनिर्भर भारत हो सरकारी अजेंडा, सरकारी कार्यावळ न्हय, तें समाजाचें जन आंदोलन जें आमी फुडें व्हरूंक जाय. म्हज्या वांगड्यानो, आयज जेन्ना हांवें ही गजाल आयकली, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्सां उपरांत जो आवाज आयकूंक आमचे कान तरशेल्ले, 75 वर्सां उपरांत लाल किल्ल्या वयल्यान तिरंग्याक सलामी दिवपाचें काम पयलेच खेपे मेड इन इंडिया तोफीन केलें, असो कोण हिंदुस्थानी आसतलो जाका ही गजाल, हो आवाज नवी प्रेरणा बळ दिवचो ना? आनी देखून म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, हांव आयज म्हज्या देशाच्या सेनाच्या जवानांचें काळजांतल्यान अभिनंदन करूंक सोदतां. म्हजें आत्मनिर्भरचें गजालीक संघटीत रुपांत म्हज्या सेनेच्या जवानांनी, सेना नायकांनी जे जापसालदारकेन भुजार घेतल्या, हांव तांकां जितलें सॅल्यूट करूं तितलें कमीच आसा दिसतानो. तांकां आयज हांव सलाम करतां, कारण सेनेचो जवान मरण मुठयेंत घेवन चलता. मरण आनी जिणे मदीं कसलेंच अंतर नासता, आनी तेन्ना मदीं तो खडेगांठपणान उबो रावता. आनी त्यो म्हजे सेनेचो जवान थारायतलो तें म्हळ्यार आमी 300 अश्यो वस्तू आतां लिस्ट करच्यो ज्यो आमी विदेशांतल्यान हाडचे नात. आमच्या देशाचो हो संकल्प ल्हान न्हय. हांव ह्या संकल्पांत भारताच्या आत्मनिर्भर भारताच्या परजळीत फुडाराची ती बियां पळयता, जी ह्या सपनांक वडाच्या रुखांत परिवर्तीत करतली. सॅल्यूट, सॅल्यूट म्हज्या सेनेच्या अधिकाऱ्यांक सॅल्यूट. हांव म्हजीं ल्हान ल्हान भुरगीं, 5 वर्सां 7 वर्सां पिरायेचीं भुरगीं, तांकांय सॅल्यूट करूंक सोदतां, तांकांय सलाम करूंक सोदतां. जेन्ना देशा मुखार चेतना जागी जाली, हांवें शेकड्यांनी कुटुंबां कडल्यान आयकलां 5-5, 7-7 वर्सांचीं भुरगीं घरांत सांगतात, आतां आनी विदेशी खेळण्यांनी खेळचीं नात. 5 वर्सांचे भुरगे जेन्ना घरांत विदेशी खेळण्यांनी खेळचे ना म्हणपाचो संकल्प करता न्हय, तेन्ना आत्मनिर्भर भारत ताच्या शिरंतरांनी धांवता. तुमी पळयात, PLI स्कीम, 1 लाख करोड रुपया. संवसारांतले लोक हिंदुस्थानांत आपणालें नशीब आजमावंक येतात, टॅक्नॉलॉजी घेवन येतात, रोजगाराच्यो नव्यो संदी तयार करतात.
भारत मॅन्युफॅक्चरींग हब जायत आसा, आत्मनिर्भर भारताची बुन्याद घालत आसा. आयज इलेक्ट्रॉनीक गुड्स मॅन्युफॅक्चरींग जावं, मोबायल फोनाचें मॅन्युफॅक्चरींग जावं, आयज देश भोव नेटान प्रगती करता. जेन्ना आमचें ब्रह्मोस संवसारान वता, खंयचो असो हिंदुस्तानी आसतलो जाचें मन मळबाक स्पर्श करचें ना. इश्टानो, आयज आमचे मेट्रो कोचीस, आमचें वंदे भारत ट्रेन संवसारा खातीर आकर्शण जाता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी आत्मनिर्भर जावंक जाय. आमच्या एनर्जी सॅक्टरांत आमी केन्ना मेरेन एनर्जी सॅक्टरांत हेरांचेर डिपेंड रावतले. आनी आमी सोलराचें क्षेत्र आसूं, विंड एनर्जीचें क्षेत्र आसूं, रिन्युएबल एनर्जीचे आनी कांय मार्ग जावं, मिशन हायड्रोजन आसूं, बायो फ्युअलाचो यत्न आसूं, इलेक्ट्रीक व्हेयिकलाचेर वचपाची गजाल आसूं, आमी आत्मनिर्भर जावन ह्या वेवस्थांक फुडें व्हरूंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज सैमीक शेती आत्मनिर्भरतायेचो एक मार्ग आसा. फर्टिलायझरा पासून जितली चड मुक्ती, आयज देशांत नॅनो फर्टिलायझराचे कारखाने एक नवी आस्त घेवन आयल्यात. पूण सैमीक शेती, कॅमिकल फ्री शेती आत्मनिर्भरतायेक बळ दिवंक शकता. आयज देशांत रोजगाराच्या क्षेत्रांत ग्रीन जॉबांची नवी नवी क्षेत्रां नेटान उक्ती जातात. भारतान निती वरवीं स्पेस उक्तो केला. ड्रोनाची संवसारांत सगळ्यांत प्रगतीशील पॉलिसी घेवन आयल्यात. आमी देशाच्या तरणाट्यां खातीर नवी दारां उगडल्यात. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हांव प्रायवेट सॅक्टराकूय आव्हान करतां, येयात, आमी संवसारांत पातुळया. आत्मनिर्भर भारताचें हेंवूय सपन आसा, तें म्हळ्यार संवसाराच्यो ज्यो खंयच्योय गरजो आसतल्यो त्यो पुराय करूंक भारत फाटीं रावचो ना. आमचे लघु उद्देग आसूं, सूक्ष्म उद्देग आसूं, कुटीर उद्देग आसूं, झिरो डिफॅक्ट, झिरो इफॅक्ट करून आमी संवसारांत वचचें पडटलें. आमी स्वदेशीचेर अभिमान बाळगुचो पडटलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी परते परते लाल बहादूर शास्त्रीजींक याद करतात. जय जवान जय किसान हो तांचो मंत्र आयजूय देशा खातीर प्रेरणा दिणो आसा. उपरांत अटल बिहारी वाजपेयी हांणी जय विज्ञान म्हणून तातूंत एक सांखळ जोडिल्ली आनी देशान ताका प्राथमिकताय दिल्ली. पूण आतां अमृत काळा खातीर आनीक एक गजाल अनिवार्य आसा, ती म्हळ्यार जय अनुसंधान. जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोव्हेशन. आनी म्हज्या देशाच्या युवा पिळगेचेर भरोसो आसा. इनोव्हेशनाची तांक पळयात. आयज आमचो UPI भीम, आमचो डिजिटल पेमेंट, फिनटॅकाच्या संवसारांत आमची सुवात. आयज संवसारांत जर रियल टायम 40% फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन जातात तर म्हज्या देशांत जातात. हिंदुस्तानान हें करून दाखयलां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां आमी 5Gच्या पावलां मारतात. खूब चड वाट पळोवची पडची ना. आमी पावलां मारतले आनी ऑप्टिकल फायबर गांवां गांवांत पावयतात. डिजिटल इंडियाचें सपन गांवांतल्यान वतलें हाची म्हाका पुराय म्हायती आसा. आयज म्हाका खोस भोगता, हिंदुस्तानचे 4 लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स गांवांत विकसीत जातात. गांवचे तरणाटे पूत धुवो कॉमन सर्व्हिस सेंटर चलयतात. देश अभिमान बाळगूंक शकता. गांवच्या वाठारांत 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्युअर तयार जावन आनी सगळ्यो सेवा गांवचो लोक तांचे लागीं घेवपाचे आदीन जावचे. हें स्वता भितर टॅक्नॉलॉजी हब जावपाची भारताची तांक आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हो जो डिजिटल इंडियाचो मुवमेंट आसा, जो सेमी कंडक्टरा वटेन आमी पावलां उखलतात, 5G वटेन पावलां मारतात, ऑप्टिकल फायबराचें नेटवर्क घालतात, ही फकत आधुनिकतायेची वळख आसा अशें न्हय. 3 व्हडल्यो ताकती हांचे भितर आस्पावल्यात. शिक्षणांत आमुलाग्र क्रांती ही डिजिटल माध्यमांतल्यान येवपाची आसा. भलायकी सेवांत आमुलाग्र क्रांती डिजिटलान येवपाची आसा. कृशी जिवितांतूय खूब व्हड बदल डिजिटलान येवपाचे आसा. एक नवें विश्व तयार जाता. भारत तें वाडोवपा खातीर आनी हांव स्पश्टपणान पळयतां, इश्टानो, ही डेकेड मनीस जाती खातीर हो टेका हेडचो वेळ आसा. टॅक्नॉलॉजी डेकेड आसा.
भारता खातीर तर ही टेका हेड जिचें मन टॅक्नॉलॉजी कडेन जोडिल्लें आसा. आयटीच्या संवसारांत भारतान आपणालें बळगें दाखयलां. हें टेका हेडाचें सामर्थ्य भारता लागीं आसा. आमचें अटल इनोव्हेशन मिशन, आमचें इन्क्युबेशन सेंटर, आमचे स्टार्टअप्स एक नवें पुराय क्षेत्राचो विकास करतात. तरणे पिळगे खातीर नव्यो संदी घेवन येतात. स्पेस मिशनाची गजाल आसूं, आमची डीप ओशन मिशनाची गजाल आसूं, दर्यांत खोल मेरेन वचप आसूं, मळबाक हात तेकोवपाचें आसूं, ही नवी क्षेत्रां आसात जी घेवन आमी फुडें सरतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ही गजाल विसरूं नाकात. आनी भारतान वर्सां संख्येनी पळयलां, जशी देशांत कांय नमुन्या सारक्या कामाची गरज आसता, कांय व्हड व्हड उंचायांची गरज आसता, पूण वांगडाच धर्तरेचेर घटमूट बुनयादीची खूब गरज आसता. भारताच्या अर्थीक विकासाच्यो शक्यतायो तळावयल्या घटसाणी कडेन जोडल्यात. आनी हे खातीर आमचे ल्हान शेतकार तांचें सामर्थ्य, आमचे ल्हान उद्यमी तांचें सामर्थ्य, आमचे लघु उद्देग, कुटी उद्देग, सूक्ष्म उद्देग, घरांत काम करपी लोक, ऑटो रिक्षा चलोवपी लोक, बस सेवा दिवपी लोक, हो समाजाचो सगळ्यांत व्हड पंगड आसा. तो बळिश्ट आसप भारताच्या सामर्थ्याची गॅरंटी आसा. आनी देखून आमच्या अर्थीक विकासाची ही जी मुळावी ताकद आसा, ते ताकतीक सगळ्यांत चड बळ दिवपाचे दिकेन आमचे यत्न चल्ल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचे लागीं 75 वर्सांचो अणभव आसा. आमी 75 वर्सांत जायत्यो सिद्धी मेळयल्यात. आमी 75 वर्सांच्या अणभवांत नवीं सपनां पळयल्यात, नवे संकल्पूय घेतल्यात. पूण अमृत काळा खातीर आमच्या मनीस साधनांचो ऑप्टिमम आउटकम कसो जातलो, आमच्या सैमीक संपदांचो ऑप्टिमम आउटकम कसो जातलो, ही मोख घेवन आमी चलूंक जाय. आनी तेन्ना हांव फाटल्या कांय वर्साच्या अणभवा वयल्यान सांगूंक सोदतां, तुमी पळयलां आसतलें, आयज न्यायालयां मदीं पळयात, आमची वकिलीच्या क्षेत्रांत काम करपी आमची नारी शक्त कितले ताकतीन दिश्टी पडटा. तुमी गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकप्रतिनिधीच्या रुपांत पळयात, आमची नारी शक्त कशी समर्पीत भावान आपणाल्या गांवच्यो समस्या सोडोवंक लागल्यात. आयज गिन्यानाचें क्षेत्र पळयात, विज्ञानाचें क्षेत्र पळयात, आमच्या देशाची नारी शक्त सगळे वटेन दिश्टी पडटा. आयज आमी पुलिसांत पळयलें, आमची नारी शक्त लोकांचे सुरक्षेची जापसालदारकी उबारता. आमी जिवितांतल्या दर एका क्षेत्रांत पळोवचें, खेळाचें मळ पळोवचें वा युद्धाची भूंय पळोवची. भारताची नारी शक्त एका नव्या सामर्थ्यान, नव्या विश्वासा वांगडा फुडें सरता. हांव हाका भारताचे 75 वर्सांचे यात्रेंत जें योगदान आसा, तातूंत आतां कितलेच पटींनी योगदान दिवपी 25 वर्सांत म्हजें नारी शक्तीचें पळयतां, म्हज्यो आवय भयणींचें पळयतां. आनी देखून हें सगळें हिशेबा परसूय वयर आसा. सगळें तुमच्या पॅरामिटरा भायर आसा. आमी हाचेर जितलें लक्ष दितलें, आमी जितल्यो चड संदी आमच्या धुवांक दितले, जितल्यो सुविधा आमच्या धुवां खातीर केंद्रीत करतले, तुमी पळयतले, ती आमकां खूब कितें परतें करतली. ती ह्या देशाक अशें उंचायेर व्हरतली. ह्या अमृत काळांत जी सपनां पुराय करूंक जी मेहनत लागपाची आसा, जर तातूंत आमी नारी शक्तीचें कश्ट जोडलें, ती व्यापक तरेन जोडली जाल्यार आमचें कश्ट उणें जातलें, आमची काळ मर्यादाय उणी जातली, आमची सपनां आनीक तेजस्वी जातली, आनीक ओजस्वी जातली, आनीक दैदिप्यमान जातली. आनी देखून येयात वांगड्यानो, आमी जापसालदारक्यो घेवन फुडें सरुया. हांव आयज भारताचें संविधान निर्मात्यांकूय दिनवास दिवंक सोदतां. तांणी जें आमकां फेडरल स्ट्रक्चर दिलां, ताचें स्पिरीट तशेंच दवरून, तांच्या भावनांचो आदर करून, आमी भुजाक भूज लावन ह्या अमृत काळांत चल्ले जाल्यार सपनां साकार जातलींच. कार्यावळी वेगळ्यो आसूंक शकतात, काम करपाची तराय वेगळी आसूंक शकता, पूण संकल्प वेगळो आसूंक शकना. राष्ट्रा खातीर सपनां वेगळीं आसूंकूच शकनात. येयात आमी एक अशा युगांत फुडें सरुया. म्हाका उगडास आसा, जेन्ना हांव गुजराताचो मुख्यमंत्री आशिल्लो,
केंद्रांत आमच्या विचारांचें सरकार नाशिल्लें, पूण म्हज्या गुजरातांत दर सुवातेर हांव एकूच मंत्र घेवन वतालों, तो म्हळ्यार भारताच्या विकासा खातीर गुजरातचो विकास. आमी खंयूय आसूं, भारताचो विकास आमच्या सगळ्यांच्या मना काळजांत आसूंक जाय. आमच्या देशाची जायतीं राज्यां आसात, जांणी देशाक फुडें व्हरपाक खूब भुमिका वठयल्या, फुडारपण केलां, कांय वाठारांनी देखदिणें काम केलां. हें आमच्या फेडरलिझमाक बळ दिता. पूण आयज काळाची मागणी आसा ती म्हळ्यार आमकां कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझमा वांगडाच कोऑपरेटिव्ह कॉम्पिटिटिव्ह फेडरलिझमाची गरज आसा. आमकां विकासाचे सर्तीची गरज आसा. दर एका राज्याक दिसूंक जाय तें राज्य फुडें सरलें, हांव इतली मेहनत करतलों, हांव फुडें सरतलों. ताणें ही 10 बरीं कामां केल्यात, हांव 15 बरीं कामां करून दाखयतलों. ताणें 3 वर्सांत पुराय केलां, हांव 2 वर्सांत पुराय करून दाखयतलों. आमच्या राज्यां मदीं, आमच्या सर्व्हिस सरकाराच्या सगळ्या एककां मदीं हें सर्तीचें वातावरण जाय, जें आमकां विकासाचे नवे उंचायेर व्हरपाचो यत्न करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या 25 वर्सांच्या अमृत काळा खातीर जेन्ना आमी चर्चा करतात तेन्ना म्हाका खबर आसा आव्हानां खूब आसात, मर्यादाय खूब आसात, समस्याय आसात, खूब कितें आसा. आमी तें उणें अशें धरिनात, मार्ग सोदतात, सेगीत यत्न करतात. पूण 2 विशयांचेर हांव हांगा चर्चा करूंक सोदतां. चर्चा जायत्या विशयांचेर जावंक शकता, पूण हांव आतां वेळेचे मर्यादेक लागून 2च विशयांचेर चर्चा करूंक सोदतां. आनी हांव मानतां आमच्या ह्या सगळ्या आव्हानांक लागून, विकृतींक लागून, दुयेंसांक लागून ह्या 25 वर्सांच्या अमृत काळांत जर एखादले वेळ आसतनाच आमी सादूर जाले नात, वेळ आसतनाचे सुटावे काडले नात, जाल्यार तीं विक्राळ रूप घेवंक शकतात. आनी देखून हांव सगळ्यांची चर्चा करिनासतना 2चेरूच मुजरत चर्चा करूंक सोदतां. एक आसा भ्रश्टाचार आनी दुसरी आसा मामा भाचो कुटुंबवाद. भारता सारक्या लोकशायेंत जंय लोक गरिबी लागीं झुजतात, जेन्ना आमी हें पळयतात, एके वटेन अशे लोक आसात जांचे लागीं रावपाक सुवात ना, दुसरे वटेन अशे लोक आसात जांकां आपणालो चोरिल्लो म्हाल दवरूंक सुवात ना. ही स्थिती बरी न्हय इश्टानो. आनी हे खातीर आमी भ्रश्टाचारा आड पुराय ताकदीन झुजूंक जाय. फाटल्या 8 वर्सांत डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर वरवीं आधार, मोबायल ह्या सगळ्या आधुनीक वेवस्थांचो उपेग करून 2 लाख करोड रुपया जे चुकीच्या हातांत वताले ते वाटावन देशाच्या भल्या खातीर वापरूंक आमी यशस्वी जाले. जो लोक फाटल्या सरकारांत बँको लुटून पळून गेल्ले, तांच्यो संपत्ती जप्त करून परत हाडपाचे यत्न करतात. कांय जाणांक बंदखणींत जियोंक असहाय्य केल्यात. आमचे यत्न आसात जांणी देशाक लुटला तांकां परतुचें पडचें, ही स्थिती आमी निर्माण करतले. भावांनो आनी भयणींनो, आतां भ्रश्टाचारा आड स्पश्टपणान पळयता आमी एक निर्णायक काळांत पावल दवरतात. व्हडले लेगीत वाचूंक पावचे नात. हाचे वांगडा भ्रश्टाचारा आड एका निर्णायक काळांत आतां हिंदुस्तान पावल दवरता. आनी हांव लाल किल्ल्याचे प्राची वयल्यान व्हडा जापसालदारकेन सांगता, आनी देखून भावा भयणींनो, भ्रश्टाचार वाळटे भशेन देशाक पोकळ करता. म्हाका हाचे आड लढाय लडूंक जाय, लढायेक नेट हाडूंक जाय, निर्णायक मोडणाचेर तिका हाडूंकूच जाय. तेन्ना म्हजे 130 करोड देशवासियांनो, तुमी म्हाका आशिर्वाद दियात. हांव आयज तुमचे लागीं वांगड मागूंक आयलां, तुमचो सहयोग मागूंक आयलां. म्हणटकीच ही लढाय लडूंक शकतलो. ही लढाय देश जिखूंक पावचो. सामान्य नागरिकाची जीण भ्रश्टाचारान उध्वस्त केल्या. हांव म्हज्या ह्या सामान्य नागरिकांची जीण परतून सन्मानान जिवंक मार्ग घडोवंक सोदता. आनी हे खातीर म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हो हुस्क्याचो विशय आसा. आयज देशांत भ्रश्टाचारा विशीं दुस्वास तरी दिसता, व्यक्तूय जाता, पूण केन्ना केन्ना भ्रश्टाचार करप्यां विशीं उदारताय दाखयतात. खंयच्याय देशाक हें सोबना. आनी जायते लोक तर इतल्या निलाजरापणा मेरेन येतात,
कोर्टांत ख्यास्त जाल्या, भ्रश्टाचार सिद्ध जाला, बंदखणींत वचपाचें नक्की जालां, बंदखणींत आसात, तरीय आसतना तांचे गूण गायत आसात, तांचे सेवेंत रावतात, तांची प्रतिश्ठा तशीच उरची म्हणून वावुरतात. जे मेरेन समाजांत हे हळशिके विशीं दुस्वास आसचो ना, नितळसाणेची चेतना जागची ना, जे मेरेन भ्रश्टाचार आनी भ्रश्टाचारी विशीं दुस्वासाचो भाव निर्माण जायना, समाजीक नदरेक तांकां सकयल पळोवंक असहाय्य करिनात, ते मेरेन ही मानसिकताय सोंपची ना. आनी देखून भ्रश्टाचारा विशीं लेगीत आनी भ्रश्टाचारी विशीं आमी खूब जागरूक जावपाची गरज आसा. दुसरी एक चर्चा हांव करूंक सोदतां, मामा भाचो वाद. आनी जेन्ना हांव मामा भाचो वाद आनी कुटुंबवाद विशीं गजाल करतां तेन्ना लोकांक दिसता हांव फकत राजकारणाच्या वाठारांतली गजाल करतां. पूण ना, दुर्दैवान राजकारणाच्या क्षेत्राक ह्या वायटान हिंदुस्थानाचे दर एक संस्थेंत कुटुंबवादाक पोसला. कुटुंबवादान आमच्या जायत्या संस्थांक आपणा मदीं घुटलायल्यात आनी हाका लागून म्हज्या देशाच्या टॅलंटाक लुकसाण जाता, म्हज्या देशाचें सामर्थ्याक लुकसाण जाता. जांचे लागीं संदीच्यो शक्यतायो आसात ते कुटुंबवाद, मामा भाचो वादाच्या भायर उरतात. भ्रश्टाचाराचें हेंवूय एक कारण जाता. म्हणटकीच ताका कसलोय मामा भाच्याचो आलाशिरो आसना. म्हणटकीच दिसता चल खंयच्यानूय विकतें घेवन जागो करूं येता. ह्या कुटुंबवादा पासून, मामा भाचो वादा पासून आमकां दर संस्थेंत एक दुस्वास निर्माण करचो पडटलो. तेन्ना आमी आमच्यो संस्था वाटावंक शकतले. संस्थांच्या परजळीत फुडारा खातीर हें खूब गरजेचें आसा. तेच तरेन राजकारणांतूय कुटुंबवादान देशाचें सामर्थ्या लागीं सगळ्यांत चड अन्याय केला. कुटुंबवादी राजकारण कुटुंबाच्या भल्या खातीर आसता, ताका देशाच्या भल्या विशीं कसलेंच देणें घेणें नासता. आनी देखून लाल किल्ल्याचे प्राची वयल्यान तिरंगी बावट्याच्या माना खाला भारताच्या संविधानाचें स्मरण करून हांव देशवासियांक उक्त्या मनान सांगूंक सोदतां, येयात हिंदुस्थानाचे राजकारणाच्या शुद्धीकरणा खातीर लेगीत आमी देशाक ह्या कुटुंबवादी मानसिकताये पासून मुक्ती दिवन योग्यतायेच्या आदारार देशाक फुडें व्हरपाचे दिकेन फुडें सरूंक जाय. हें अनिवार्य आसा. नाजाल्यार दर एकल्याचें मन कुंठीत उरता. तें म्हळ्यार हांव ताचे खातीर योग्य आशिल्लो, म्हाका मेळ्ळें ना. कारण म्हजो कोणूय काका, मामा, बापूय, आजो, आजी कोणूच थंय नाशिल्ली. ही मनस्थिती खंयच्याय देशा खातीर बरी न्हय. म्हज्या देशाच्या तरणाट्यांनो, हांव तुमच्या परजळीत फुडारा खातीर, तुमच्या सपनां खातीर हांव मामा भाचो वाद ताचे आडचे लढायेंत तुमचो वांगड सोदतां. ही संविधानीक जापसालदारकी अशें हांव मानतां. ही लोकशायेची जापसालदारकी मानता. ही लाल किल्ल्याचे प्राची वयल्यान केल्ले गजालीची ताकत मानता. आनी देखून हांव आयज तुमचे कडल्यान ही संद सोदतां. आमी पळयलां फाटल्या दिसांनी खेळा मळार अशें न्हय हाचे आदीं आमचे लागीं प्रतिभा नाशिल्ल्यो. अशें न्हय खेळाच्या संवसारांत हिंदुस्थानाचे तरणाटे आमचे पूत धुवो कांयच करिनाशिल्ले. पूण सिलेक्शन भाचो वादाच्या चॅनलांतल्यान वताले आनी ताका लागून ते खेळाच्या मैदाना मेरेन, त्या देशा मेरेन पावताले जैत हारी लागीं तांचें देणें घेणें नाशिल्लें. पूण जेन्ना ट्रान्सपरन्सी आयली, योग्यताया आदाराचेर खेळगड्यांची वेंचणी जावंक लागली, पुराय पारदर्शीकतायेन खेळाच्या मैदानांत सामर्थ्याचो सन्मान जावंक लागलो. आयज पळयात, संवसारांत खेळा मळार भारताचो तिरंगो हुबता, भारताचें राष्ट्रगीत वाजता, अभिमान दिसता आनी कुटुंबवादांतल्यान मुक्ती मेळटा. मामा भाचो वादांतल्यान मुक्ती जाता. तेन्ना हे परिणाम येतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हें बरें आसा. आव्हानां खूब आसात. जर ह्या देशा मुखार करोडांनी संकश्टां आसात, जाल्यार करोडांनी सुटावेय आसात. आनी म्हजे 130 करोड देशवासियांचेर भरोसो आसा. 130 करोड देशवासी थारायिल्ली मोखी वांगडा संकल्पा विशीं समर्पणान जेन्ना 130 करोड देशवासी एक पावल फुडें दवरतात न्हय, तेन्ना हिंदुस्थान 130 करोड पावलां फुडें सरता. हें सामर्थ्य घेवन
आमी फुडें सरूंक जाय. ह्या अमृत काळांत आतां अमृत काळाचें हें पयलें पेणे, पयली फांतोड आमी येवपी 25 वर्सांतलो एक खिणूय विसरूंक फावना. एक एक दीस, वेळाचो दर एक खीण, जिवितांतलो प्रत्येक कण आवय भुंये खातीर जिवोवप आनी तेन्नाच स्वातंत्र्याच्या मोग्यांक आमची खरी श्रद्धांजली जातली. तेन्नाच 75 वर्सां मेरेन देशाक हांगा मेरेन पावंक ज्या ज्या लोकांनी योगदान दिलां तांचें पुण्य स्मरण आमकां कामाक येतलें. हांव देशवासियां लागीं आग्रो करून नव्यो शक्यतायो घेवन नवे संकल्प पार करीत फुडें सरपाचो विश्वास घेवन आयज अमृत काळाची सुरवात करता. स्वातंत्र्यतायेचो अमृत महोत्सव आतां अमृत काळाचे दिकेंत परतला, फुडें सरला. तेन्ना ह्या अमृत काळांत सगळ्यांचे यत्न सक्तीचे आसात. सगळ्यांचे यत्न हे परिणाम हाडटले. टीम इंडियाची भावनाच देशाक फुडें व्हरतली. 130 करोड देशवासियांची ही टीम इंडिया एके टिमीच्या रुपान फुडें सरून सगळीं सपनां साकार करतली. ह्याच विश्वासान म्हजे वांगडा म्हणात, जय हिंद, जय हिंद.